वेता वेता जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो आनीक ताच्या शिसांनी ताचे कोडे विचारले, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? ताच्या ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान वो ताच्या आवय बापायन केल्लें म्हूण न्हय, पातो केलें म्हूण न्हय, पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उद्देशी परगोट जावची म्हूण तो असो जल्मलो. दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड. आतां हिंगा जेजू एका जल्माच्या कुड्ड्याक बोर कोता, बॉर्न ब्लायंड. तर शीस जेजू कडेन विचारताय, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जल्मलो? तर आतां हिंगा जेजू तांकां सांगता की देवागेलें अजाप विजमीत हेगेले दोळे उगोते करून लोकांक दिश्ट पडपा जाय म्हणून ही देवाची येवजण आसलोली. तर हे येवजणे खाला तो हे भाशेन जल्मोन इतू वर्सां ताका कुड्डेपणान सारपाक पडली. तर मागीर जेजू कितें म्हणटा, फोरांत दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. तर जेजू आमकां कितें सांगो थिंगा, चोय तुमकां सगल्यांक दोळे आहाय. तर जेजू हिंग कितें म्हणटा, दोळे देखून आहल्या पुरो आपल्यागेली खबर परगोटूंक. कित्याक तुमकां दिश्पट म्हणटो आजूंक, बरोवपाक, वर सोजमणी घेवपाक आनीक शिकपाक मुगेल्या उतराचेर नाजाल्यार पवित्र पुस्तकाचेर पुरो दोळे आहल्यार पुरो. पूण आमी सारके चडशे आमी गोंयकार कातोलीक, चडशी आमकां डिजेबिलिटी ना जल्मत आसतना. चडशे आमगेले घरांनी पांगळी जायनाय. कातोलिकागे घरांत चुये चडसो पांगळो लोक भोंवता, ही भोंवताय पिशीं लोली, ती चडशीं कातोलिकां गेली न्ही. पूण आमगे कातोलिकांत हें जबरशें आमकां दिसती पडना. जरूय तरी आमी खोटी अनबावार्थी, जरी तरी आमी खोटी अनबावार्थी देखून आहाय, तरी पूण देवागेले काकुटीन आमगेले गोऱ्याब्यांनी हितुलें वायट वसोललें आमकां दिसती पडना. तेका लागून जेजू आमकां कितें सांगता, दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला म्हणटो देव ताची कामां हांवें करूंक जाय. तुगेले हात पांय सगळे सांदे चलत आसतना जेजू म्हणटा उजवाड आसतना म्हणल्यार कितें, तुगेलें जिवीत चलत आसतना बरें देंवसरान तुका ब्रेक डावन कोचिनी फुडें, तुगे विकेट उडोवन तुका वेजिटेबल कोचिनी फुडें. जेजू म्हणटा ताची कामां हांवें करूंक जाय. जवण एक कातोलिकान जेजूचे भाशेन देवाची येवजण संवसार सगळ्या संवसाराच्या मनशांक नवें जिवीत मेळपाक, साल्वार जावन स्वर्गार वचपाचें जिवीत मेळपाक आमी तोजवीज करपाक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. एक पाटून ब्रेकडावन जालो घोडयेक, तुका कोण हें मुगेलें रेतीर आयकपा दिवपाक घोडये कोणाक पटपाचें ना, आनीक कोणाक घोडी रेतीर मुगे हें मेळना आसतलें तुमकां घालून दिवपाक काना कोडे, तुमकां घोडी आयकिना आसतो घोडी, तुमी बेरी जालें आसतलीं घोडी, कुड्डीं जालीं आसतलीं. तुमी जाणाय डायबेटीक जाता तेगेले आय सायट वयता म्हणटाय ते. हिंगा युकेक
जो मनीस डायबेटीक आहा ताका 6 म्हयन्यांनी ओ वर्सान चडशे म्हाका स्वता 6 म्हयन्यांनी चड एज जाता ताका ओवर 70 बी जाल्यार ताका 6 म्हयन्यांनी आसतले नाजाल्यार वर्सान हायच ज्या लोकांक पळय डायबेटीक जालां तांकां एवरी इयर आय स्क्रिनींग वचता हिंगा UK कित्याक डायबेटिकाचे हूंय कुड्डी जाताय आय सायट वीक जाता आनी मागीर कुड्डी जाताय ती आनी मागीर पोत्तून ऑपरेशन बी कांय ना ताका म्हाजी हेका लागून न्हू घोडये आमकां हिंगा जेजू आज शिटकायता सांगो सोदिता की बाये पुरो तुवें केलें तें बाबा पुरो आज हिंगा ब्रेक मार हें मुगेलें जॉन 9 चॅप्टर 9 वर्स 4 हें मुगेलें सांगणें मागणें तूं आज आयकोन घे हें तुज्या कानार पडटा तें दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला ताची कामां हांवें करूंक जाय हांव करूंक तोजवीज कोत्तलो ओ हांव करपाक घोडये कोत्तलो ट्राय कोत्तलो कितें कोत्तलो ना ताची कामां हांवें करूंक जाय म्हळ्यार कितें करपाकूच जाय तूं तर कामां वचना जाल्यार तुका पगार मेळना ते भाशेन आमगेली संवसारांत मजुरी आमकां जिवीत बरें मेळपाक ताका एक सिस्टम आहा ताका आमकां मजुरी आहा आमगेलें हात बोट आमगेलो टायम कितें पडे हाली टायम मेळटा कामां टायम सोडून तो आमी दुसऱ्या पासत आमी खर्चूं जावो तो टायम देवा न्ही आं देवा तूं कितलें पांय पड तें सगळें उमत्या कडशार उदक देव आपल्या पांय पड म्हणना तुवें दुसऱ्यांक खबर दिवपा जाय देवागेली शिकोवण दिवपा जाय हें देवागेलें उतर कितको चलता आनीक तें तुवें वेव्हारान घालून तुगेलो घोराबो पवित्र करपा जाता रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना एक पाट तूं मेलो तुगेलो चॅप्टर क्लोज्ड तुगे मागीर नांव देखून वयता संवसारां कूड संवसारां देखून आसता तुगे नांव आनी मागीर घेनाय ही कूड आमी मातयेक लायता म्हणटाय तूं कोण टॉम डिक एंड हॅरी कोणू आसूं तें नांव तुगे संवसारां आसतना नांव गेलें ही कूड आमी मातयेक लायता आनीक जोरी तर तूं पवित्र ना जाल्यार तुगे तें जिविताच्या बुकाचेर बूक ऑफ लायफ काल सांगेलें तुमकां मान चुये गुगलाचेर बायबल वस थिंगा देखून तुगेलें नांव तें मिसींग तूं संवसारांत जिवो आसतना तुगेलो दीस चलत आसतना बरे दीस चलत आसतना तूं वायट कोता ना न्ही सगलो वायट कोताय सगळे कातोलीक वायट आहाय कोण पवित्र ना पवित्र आसलो जाल्यार म्हजे भाशेन टिचींग प्रवचन आनीक हें करपा हिलिंग करपा भोंवपाचो हेजेर कळ तुका सगळे कातोलीक वायट तर हें सोडपाक सारकें सोंपें तेका लागून जेजू सांगता चोय बापाचें काम हांवें करूंक जाय तें काम करूं आगवड न्ही व्हडले पाटी आनीक बरे आनीक जोडो आनीक लाकडां माथ्यार मान घेवन वचपाक गरज ना म्हूण गाडवाचे भाशेन हाटीर तांदळाचे साक मान कुलीचे भाशेन हें कांय घेवन भोंवपाची आमकां गरज ना तूं पवित्र जाल म्हणटोच पवित्र तुका चलयतात देवान म्हणल्यार हांव बरो घोवळी म्हणटोच देव आमकां कितें वायट कितें बरें तें पवित्र जाल म्हणटोच तें म्हाजेर काम देवा गेलें 5 हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड तर तूं संवसारांत जिवो आसो पासून जेजूचे भाशेन तुज्यान वावर करून दुसऱ्याक नीट मार्ग दाखोवन तुवें एकू मनशाचो न्ही तेगेलो आख्या घोराब्याचो तशेंच तेगेले पिळगेचे आजारान एक मनशाक लागून 1000 लोकांक फायदो जातलो एक मनशा लागून तेगे कितू पिळगी घेवपा उरले त्यो चिंत तूं एक मनशाच्यो आनीक जोरी तर तूं ह्या संवसाराचो उजवाड जायना जाल्यार देवान पडे तुज्या भितर पडे इतुली देणी इतुलें बरेंपण इतुलें देवागेले पळय आवडे आसले की तुजे उद्देशी जायतो लोक साल्वार जातलो जायत्या लोकांक थारोण मेळटलें साल्वसां मेळटलें बरें जिवीत संवसारांत मेळटलें ही देवागेली आशा सगली तूं पवित्र जायना जाल्यार देवागेलें सगळें प्लान तेसो पेंडींग उरता
पूण हें सगळें देवान तुजे भितर घायलोलें आहा जोण एकल्याच्या कातोलिकाच्या भितर हें आहा आनीक जे कोण कातोलीक न्हय तांकां कातोलीक जावचें पडटलें हें देवागेलो प्लान सक्सेसफूल कोतलो जाल्यार आनीक तांकांय जिवितांत बरें मेळटलें जाल्यार कातोलीक जाचेंच पडटा आनीक तितून दुसरो उपाव शॉर्टकट ना हिंगा सारकें इम्पॉर्टंट हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड तर इतुले कातोलीक आतां गोंयकारू कातोलीक आमगेल्या उगडासांतू दवराय तुमी कितुले लाखांनी गोंयकार कातोलीक मोन गेले ते बेस्ते नोट करे लाखांनी 1 आनी 2 न्ही एक दिसा कितू कातोलीक मोत्ताय ते चुयाय नाजाल्यार इगोजी कोडे आसतलो वर्सा कितू कातोलीक मोत्ताय ते नंबर आसतलो म्हाका खबर ना वेबसायट हुंयची ती चुयाय इतुले लाखांनी तरी कातोलिकान तरी जेजू गेला काम कोण तरी मेलोलो देवा गेलो जाल्यार आज गोंया कितें जावपा तें चुयाय हेचे तेंच्या फाटल्यान आमी धांवन मोर्चा काण हिंग हातोर मान थिंग हातोर मान हें कोन्न तें कोन्न आमकां हें ही रेस धांवपाची आमकां गरज पडपा नासलोली हें आमी मागोन घेयलां चिखलाचे फातोर मानूय आंगार घेतायत येसोलें आमगे कातोलिकांकूय तेंचे घडटा दुसऱ्या भाशेन कित्याक कातोलिकूय नालायक जाले सारकेच आब्रामान जेजू 1000 वर्सां पयलो इचिनी पयलो आब्राम आनंद बरीत जालो पूण आमी जेजू येन गेलो 2020 वर्सां जालीं आमगे आनंद म्हणटा तो हुंय उरलो ना आमी मोर्चा काडूंक आनी कितें स्ट्रायक करूंक आनी कितें रिजेक्ट करूंक आनी कितें नाकाबंदी सगळें हें करपा भोंवताय आमी कातोलीक आमी मनजाती भाशेन जाले कोण थिंग बोवाळे मारली थिंग धांवलेत थिंग येयाय रे थिंग मिटींग कोताय थिंग मोर्चा काडे थिंग धांवलेत आमी हें करपा धांवपा सुवातेर कातोलीक कितें करपा धांवताय तें चुयाय तुमी आज गोंयचे कातोलीक कित्या मुखार सोदताय कितें करपा मुखार सोदताय तें चुयाय हें करून हेका म्हजी भाशेन हेका लागून मुखार सरला कोण हेका माडोवपा तेगे पाड घालपा तेगे खबर करपा युट्यूबाचेर तेगे कांतर घालून हेगे हें घालपा तें घालपा तुमी सगळें भोंवताय आनी तुमी बरो सिंगर म्हणटाय तो म्हाजी दुसरो वायट म्हणून सांगो भोंवताय तेका तुमी बरो सिंगर वा बरी कॉमेडी केली तेजी वा तेगे बरो तियात्र काडलो वालोर दिवपा तेका गोंयकार असो वालोर दिवपा भोंवताय चुयाय गोंयकार कातोलिकांक रस्ता पावलो हुंय तो चुयाय जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड तुमी उजवाड जाय म्हणटा तुमी उजवाड आहा ती लायट पालोवपा भोंवताय सगळेच तारोट येयले ते कितें कोताय ते चुयाय कोणा फाटल्यान धांवताय ते चुयाय हें आपल्याचे बाबा येयले तें वायट देंवसरा आपण जिवीत देंवसरागे केलें आतां देंवसरा लागून आपण घरां बसून आहा चोय आतां आपण पुंय सोडटलो हें आपल्याक पॉलिटीक आनी हें तें आपल्याक मोर्चा खाय नाकाय आपण हें तियागोचे भाशेन आपण देवागेलें काम फुडें व्हरतलो येश कोन्न कितू जावं बॉब मारलो तुमकां दिश्टी पडटाय हुंय आहा युट्यूबाचेर कोण एकलो पळोवं आहा एकल्यागे भुरगीं युट्यूबाचेर आहा ही देवागे काम कोताय तें एकली पळोवं आहा ही तांक आहा कोणाकूय जेजून जमनीर लुती उडयली लुतयेन चिटकी केली आनीक ती चिटकी कुड्ड्याच्या दोळ्याक काडली आनीक ताका म्हणलें वच आनीक सिलोमाच्या तळयेंत धू कुड्ड्यान वचून धुलें आनीक ताका नोदोर आयली मागीर तो परतून आयलो 8 ताची शेजा सामारी आनीक ताका आदीं भीक मागतना पळयलोली ती म्हणूंक लागली भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय तर हिंगा संवाताम कितें मेळटा जेजून जमनीचेर माती उडयली आनीक मातयेंत कालून लुतयेची माती काडून ताच्या दोळ्यांक लायली आनी म्हणलें वच आनी धुय आनी तो गेलो आनीक तो बरो जालो आनी परतून येयलो तर त्या मनशाक देखून इतलो जेजूचेर बावाट जालो की जेम पडे जेजून माती तेगेले दोळ्यांक लायलोली आनीक हुकूम गायलो वचोन शिलोम तळयेंत धुय म्हणून आनीक थिंगा धुयली आनीक तेका नोदोर येयली आमकां बायबलाचेर इतल्यो मिलाग्र्यो आहाय तेन्नाय त्या कुड्ड्यानूय मिलाग्र्यो जेजू गेल्यो आयकलेल्यो आसतल्यो की जेजू ह्या गांवां त्या गांवां भोंवता हिंगा थिंगा भोंवता आनी मिलाग्री कोतमो तर तेणें ते मिलाग्रीचेर विस्वास दवरलो आनीक तेगेली मिलाग्री जल्मांत कुड्ड्यापण आसलोलें
तेंय तेगेलें कुड्डेपण वचून तेका दोळ्यांची विस्त येयली आनी तेगेले दोळे नवे जाले. आनीक आमकां हिंगा सारकें बरयलोलें आहा बायबलाचेर कितल्यो मिलाग्र्यो ज्यो जेजून केल्यो, कितकोन कितकोन केल्यो, जायत्यो कितक्यो पद्दतीन केल्यो, जाय कोणाचेर हात दवरलो, अशें करून जायते भाशेन जेजून मिलार केल्यो. कोणा उठ म्हणलें ती गेलीं, मेलोलें जीत केलीं, मागीर अशें करून लोकां वच म्हणलें तो तुगेलो चेडो बरो जातलो, तो घराको बरो जालो. अशें करून जायत्यो मिलाग्र्यो जायते भाशेच्यो बायबलाचे एक एक भाशेच्यो आमकां बरोवन दवरलो आहा हिंगा. फकत आमी ते मिलाग्रीचेर भावार्थ दोवन ते भाशेन आमी करपाक. आतां तुमी इस्कुला कॉलेजी वयताय तुमकां टॅक्स्ट बूक आसताय आनी त्या टॅक्स्ट बुकाचें शिकोवन आमी मागीर लॅबोरेटरी वचून प्रॅक्टिकल कोताय. ते भाशेन आमकां हो बूक आमगेलो जिविताचो कॅटलॉग. जे परेन तूं एक गाडी उजार कोत्ता वो एक वॉशिंग मशीन उजार कोत्ता वो तुगेलो लेटेस्ट मोबायल गेल्यार तूं शिकोता फंक्शन कितें आहाय ते भाशेन आमगेलें जिवीत आमी संवसारांत सारूंक तर जायें जाल्यार बरे भाशेन हो आमगेलो जिविताचो कॅटलॉग. आनी हेजेर केलोलें आहा ते भाशेन आमी तेंच करपाचें. आमी आनीक न्यायालयान कितें करपाचें न्ही. आमकां आनी कसलें टेन्शन ना. एक एक मनशाक एक एक भाशेन जिवीत दुसरे भाशेन जियेवपा जाय म्हणून तेजेर आनीक तेश कोन्न आनीक दुसरे त्रास आटाबिटे आमकां जिवितांत जेजू येवन सगळें आमकां क्लियर केलें, साफ केलें, मेकळी केली आमकां सगळ्यांतुली. आनीक हें पळय आमचेर पळय आसलोलें मूळ पातका लागून तें जेजून आपल्याचेर घेयलें. आनीक जेन्ना मनीस कातोलीक जाता बातिजाचेर बातिजा दिताय तेन्ना तेगेलें मूळ पातक थिंगा बातिजादाचे साक्रामेंतांत तें नोपोयत जाता, क्लियर कॅन्सील जाता आनीक तेका नवें जिवीत मेळटा. जोरी तर हो दादलो व्हडा आहा हो ही मनशां जीं कोण व्हडलीं एडल्ट जावन गेलें 20, 30, 40, 50 अशें दिवन गेलें वद्दांनी क्रिस्तांव कॅथलीक जालें, तो हेका जेन्ना बातिजाद मेळटा तेगेलें मूळ पातक त्या वगतार वयता. आनीक मागीर तेका सगळे बारबो साक्रामेंत हेरूं दिताय म्हूण तूं कुमन्यांव क्रिज्म हे सगळे साक्रामेंत दिताय. आनीक हेजेर ती पवित्र जालो आसताय कोणाचेरी बातिजाद घेताय त्या दोणां. तर तेणी जोरी तोरी ती पवित्र काय तर तेणी कुमन्यांव घेता आसतना आनीक क्रिज्म घेता आसतना तो सांबाळ्ळो आहा. त्या दिसा गेलो 2 म्हयन्यान गेलो तेश कोन्न तेंका दिल जाल्यार तेणी तर पवित्राय तो सांबाळ्ळो आहा. ज्या दिसा तेणी व्हड जावन बातिजाद गेला तेंगेली पवित्रकाय कंटिन्यू जातली. कित्याक तेंचे भितर पवित्र आत्मो ऑलरेडी येयलो आहा बातिजादाचेर. पूण आमकां जल्मत ते कातोलिकांक कितें जाता आमकां ल्हान आसतना 1 म्हयन्याचें आसतना बातिजाद दिताय. मागीर मनशां व्हड जाताय म्हळ्यार तेंगेले तकलेंत मांय पाय गेलें हें तें सगळें बसता. मागीर व्हड जाताय उलोवपा लागताय म्हळ्यार 2-3 वर्सां जाताय म्हळ्यार. आनी मागीर जेन्ना भुरगें वाडोता इस्कुला वयता मांय पाय देवा गेलें तेका कांय शिकोयनाय. पूण घरांत झगडीं झुजां तें चोयन भुरगें मागीर भिता आनीक तें तेगेलें सगळें जिवितांत रिगोता. आनीक तेगेलो वत्मो आनीक मागीर देवा गेलो आनी पवित्र आत्मो आनीक उरना. तेजे भितर देंवसरा गेलो आत्मो बोत्ता ल्हानू आसतना. कित्याक 6 म्हयन्या देखून भुरगीं चोय तेका दोन दुसऱ्यांगे भुरगे उबार जाता तें रडों लागता तेका जेलसी जाता. जेलसी म्हळ्यार इवील स्पिरीट. तुमी घरांत पडे कितें उलयतालीं झगडटालीं एक गाडी मारतालीं तेका उजत कोतालीं शेजऱ्यांको झगडटालीं दुसऱ्यांक खबर कोतालीं हें सगळें त्या भुरग्याचें येता. कित्याक तेगेलो वत्मो जिवो आहा. जोरी तर ते ल्हान भुरगीं आहा 6 म्हयने आहा 1 म्हयने आहा 2 म्हयने आहा तेका उलोवपाक कळना. पूण तेगेलें भितर पडे सिस्टम आहा ती फूल स्विंग ऑन चालू आहा फूल. आतां न्यू घरांचो लायट आहा फूल घरांत कनेक्शन मारलें घरांत लायट चालू आहा. तूं बट्टन मारल्या म्हणटून मागीर बाल पेट्टलो ना दुबाव ना तितून. पूण घरांत कितें लायट येयलो आहा ते भाशेन एक पाटी भुरग्यान जोलोवन गेलो आवयच्या कुसव्यांत पयले दिसा सावन तुगेलो वत्मो म्हणटच तुका सांस आसता तुगेलो वत्मो तुगेलें काळीज धाडों लागता. तर तुगेले हेजी सगल्याची तुगेली रोचणां जावन वाडत वयता दिसान दीस आनी मागीर भुरगीं जाता मागीर 9 म्हयन्याचेर म्हणटू मागीर डिलिव्हरी जाता. तर पयले दिसा सावन देवान पळय सांस गायल्या मनशा पळय रोचिला ते दीस सावन मनशा गेल्या रेकॉर्डिंग हार्ट डिस्काचेर कोमेस. तर हेका लागून सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनीक आमकां आतां कातोलिकांक सगळी सोजमणी मेळ्ळ्या हिचो हिंगा.
आमी इगोजीत वचोन कितुली मिसां आनीक कितुले शर्मां कितुली फेस्तां कितुली नोयनां आमी एक वर्सा कोताय आमकां आनीक हे कुड्ड्याचे भाशेन तितुलो आमकां त्रास जावपा जायनाय पूण हे कुड्ड्यान देखून मांडून गेले आनीक पयले शॉटाक तेगेली पेकोण जाली पूण आमगे कितें आमी दुयेंस घेवन येयल्या दुयेंस तर आमकां जालें जाल्यार आमी त्या दुयेंसां लोडटाय कित्याक आमकां तें पेकोवपाक कोण ना जेजून आमकां प्रॅक्टिकलां हितू भाशेन प्रॅक्टिकल आमकां दाखयलें जेन्ना आमी कितें तुका कुडीचें दुयेंस कितें जालें जाल्यार तूं जेयता आसतना म्हूण हें हांव खाता तें जेजूचें मांस म्हणून आनी मागीर उदक पिता आसतना म्हूण हें हांव पिता तें जेजूचें रगत आनीक जो मनीस रगत खाता मांस पियेता तो केन्नाच मरचो ना ताका दुयेंस लागचें ना अशें बायबलाचेर बरयलो आहा कन्फर्म करी बायबलाचेर बरयलो आहा म्हण कंपल्सरी जे परी जेजून म्हणलें इट इज रिटन इट इज रिटन इट इज रिटन तिनूय पाट देंवसरा म्हणलें हें बायबलाचेर बरयलो आहा तर तुवें कन्फर्म करपा जाय बायबलाचेर बरयलो आहा मो तर ही पद्दत आमकां दुसऱ्यांक बरें करपाच्यो तुगे खुद दुयेंस बरें करपाचें हें सगलें आमचे कातोलीक पवित्र कातोलिकाच्या हातींत आहा तर तेगेली शेजारी बी म्हणटालीं हे कुड्ड्या चोयन कित्याक हेसोलें जिवितांत संवसारांत केन्नाच घडोवन येवंक ना जो मनीस कुड्डो आसलो तो कुड्डोच मरपाचो आनी त्या दोना जाणाय तुमी आतांचे भाशेन ऑपरेशन नाय आतां म्हण तूं डॉक्टर एक कुड्ड्यान देखून एक ऑपरेशन कोताय दिताय होप दिताय सांगताय सक्सेसफूल जातोलें जावपा ना तें नाजाल्यार जाय नाजाल्यार करिनाय म्हण तूं तर एश कोन्न आतां म्हण तूं मातशें होप आहा तेदो आनी नासलें तेदो आनी बरेंपण म्हणटा तें नाच तुका एक पाटी वायटी लागोली तूं काबार पूण जेजून फकत एकूच मनशान कित्याक तो पवित्र आसलो पवित्र रावन तेणें हें सगलें केलें आनीक आमी तर कातोलीक पवित्र जालीं जाल्यार आमच्यान हें सगलें आनीक हेज्या परस चड करपाक जाता म्हणून जेजून आमकां प्रॉमीस दिल्या भास दिल्या होच तो दुसऱ्यांनी दुसरी म्हणटालीं ना पूण हो ताजे भाशेन दिसता ताणें म्हणलें कोणें कुड्ड आसलो तेणें बोर जायन येयलो तो हांवूच तो ताणें ताका विचारलें तुजे दोळे कशे उगडले ताणें जबाब दिलो जेजू नांवाच्या मनशान चिटकी केली आनीक म्हज्या दोळ्यांक काडली आनीक म्हाका म्हणलें सिलोम तळयेंत वचून धू म्हणटच हांव गेलो हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली ताणें ताका म्हणलें तो खंय आसा हो कुड्डो बरो जालो ताणें जाप दिली हांव नकळो तर जेजून फुडें सांगलोलें ते भाशेन ते कुड्ड्यान त्या दोणां केलें आनीक ताका इस्त म्हणून ताका सारकें दिश्ट पडपा लागलें तर आमकां बायबल कितें करपाक सांगता 10 मांदामेंत म्हूण नाकाय 10 मांदामेंत पाळ्याय जेजून देखून म्हणलां आपण मांदामेंत आहाय ते काबार करपाक ते भायर रावपाक ओर ते कॅन्सील करपाक आपण येयला ना आपण ते पाळूंक येयला आमी पवित्र जावप म्हळ्यार कितें हे 10 मांदामेंत मानप तुवें पातक करप ना एका पवित्र जावप म्हणटाय आनीक जेन्ना तूं पवित्र जातलो तेन्नाय तूं आदां एवे भाशेन पातक कोचिनी पयलीं ती आसली पवित्र ते भाशेन जाताय हेका लागून जेजूक देवान धाडलो आनीक हांवें जेन्ना हितू टॉपिका येता त्या दोना हांव सांगता पयऱ्यान पूण सांगता येत त्या टॉपिकार तूं सांगचें पडटा कित्याक सगल्यांक गोडे व्हिडिओ मुगेले सगळे आयकलो नाय आसतले गोडे हो फर्स्ट व्हिडिओ तेंच्या कानार पडटलो तर लोकांन हें पडे बायबलाचेर पडे आमकां जेजून कितें करपाक सांगिलां तें सारकें कंपल्सरी आमी 10 मांदामेंत मोडून फकत एक आयतारा सोंता आहा मिसा धांवताय जालें ह्या 10 मांदामेंता लागोली वाळटी जाल्यार हितूं कांय बरें जावपाचें ना सारकें सोंपें कित्याक जेजू तर पवित्र नासलोलो जाल्यार जेजूच्यान देखून हें आमकां सुर्गेच्यान सूख जोडून घेवपाक जावपाचें नासलोलें ही सिस्टम जेजू चलोवल्या तीच आमकांय चलपाची सगळ्या मनशांक संवसारांत एकूच सिस्टम आदां येवन पातोक आदारलें सगळें एक सिस्टम पातोक येयलें आनीक तो शिराप आसलो तो येयलो ते शिरापा प्रमाणे सगळ्या मनशांक येयलें जिवीत चलतालें ती सिस्टम जाल्ली आतां सिस्टम जेजून येवन चेंज केली आपल्याचें गेलें सगळें आनीक आमकां मेकळेपण सोंपेपण आनीक पवित्रकाय
आपल्याचे भाशेन भाग घेवपाक आपल्यागेल्या मेजार आपल्यागेल्या जेवणात आपल्याच्या बारबर भाग घेवपाक आमकां भागीदार केलें सारकी. आनी पवित्र आसल्यार तुमच्यान भाग घेवपाक जाता. नाजाल्यार जेजून सांगलें वसाय मिसळून वसाय आनीक कोणा कडेन तुमी वायटान आहाय रागार आहाय तेंचे बोले वचोन तुमी समाधान कोन्न ये. कित्याक तुमी वायटान रावन तर सगळें आख्खें जिवीत बोपडे आमी कातोलीक कोताय तेजो कांय फायदो ना म्हणटा जेजू. वायट आनीक देव दोनी एक बारबर चलना. एक आत्ते आनी एकाक पत्ते वयता. केन्ना ट्रेनी चोयले आसू तुमी 2 इंजीन लायताय मुखार आनी फाटल्यान तर दोनी इंजीन 2 वाटेन ओडपा जायनाय ती. दोनी वाटेन ओडिली जाल्यार गाडी तुंडोन सकला पडटली. तेका लागून एकूच देवाचो मोग करपाचो. दोनी देवाक भुजोवंक जायना. बायबलाचेर आहा चोय संवसारी आशेक ना जाल्यार रोशना देवाक पवित्र रावन. कितें 13 आदीं कुड्डो आसलोल्याक तांणी फारिजेवाशी हाडलो. जेजून चिटकी करून ताचे दोळे उगडलोले. तो दीस सोनवार आसलो. ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिजेवांनी नव्यान विचारलें. आनीक ताणें तांकां म्हणलें. ताणें चिटकी म्हूण जेजून चिटकी म्हज्या दोळ्याक लायली काडली. हांवें धुलें आनीक आतां म्हाका दिसती पडटा. फारिजेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें हो मनीस देवाचो बरो भोक्त न्हय. तो सोनवार पाळिना. पातकी मनीस असल्योय कुणा कश्यो करूंक शकता. तांचे मोदें वेगवेगळीं मतां जालीं. तर आतां हिंगा लोक कितें म्हणटाय आमी हे मांदामेंत मानताय. आतां 10 मांदामेंत मानताय प्लस आनीक 600 मांदामेंत जालो आहाय. सोनवाराचें हें करपा जायना तें करपा जायना. हूंय बरयलोलें ना 10 मांदामेंतां बरयलो ना सोनवाराचें काम करूं नये म्हूण. फकत जेनसिसांक मेळटा गॉड टूक रेस्ट ऑन द 7th डे म्हणून. कोण गॉड एश म्हणना की तुमी बरें करपाचें बंद कराय मो 7व्या दिसाक देवान बरें करपाचें बंद केलें ना. गॉड टूक रेस्ट ऑन द 7th डे मो हा. तर हेणी तेजो आत्तो पत्तो तेजो मिनींग काडला उरफाटो. आनीक म्हणटाय सोनवाराचें कांय करूं जायना. हें हूंय बरयलो ना बायबलाचेर. वयल्यान देवान शिराप गायलो आदां येवन पातोक आदारती म्हणलें तुमी आतां पांयां नाखशे झरोयाय आनीक तुमगेलें पोट भरय मो. तर आतां हे जेजूक आतां रोंग म्हणून दाखोवपाक कोताय. कित्याक आमी व्हडले धर्माचे फारिजेव धर्माचे वडील आनीक आमी पडे नेम कायदे गायलो आहाय ते प्रमाणे सगळ्या मनशान चलपा जाय. आनीक हे नेम कायदे मोडूंक जेजू येयला. कित्याक हे गुलामांक घाटाय ते भाशेन नेम कायदे. हे स्वतंत्र मनशागे नेम कायदे न्ही. हे नेम कायदे म्हळ्यार मनशाक तूं गुलाम करून दवरता. देवा गेले फकत मांदामेंत आहाय ते 10 आनीक हे उरलोले 600 तेंगेले खुदाचे. देवा आपण पडे केल्याय फारिजेवांनी वडिलांनी बसोन केल्याय नाजाल्यार पातशाको इंसान कोणाको केले राजाको इंसान ते तेंगेले खुद जाण एकल्यान मनशान केलोले ते कायदे. ते देवान धाडलोले 10 मांदामेंताचे वयर. देवान फकत 10 मांदामेंत जोण एक मनशा दिले आपल्यागेलें जिवीत पवित्र दवरपाक. तें वायट आहा तें देवान पयलेंच सांगिलां मोइजेसान सांगून धाडलां की हें तुमी करपाक जायना. तर आतां फारिजेव कितें म्हणटाय जे दिसाक पडे ही मिलाग्र जाल्या तो सोनवार आनीक सोनवार जो मनीस मोडटा तो मनीस वायट. सोनवाराचें कांय करपाक जायना अशें म्हणटाय ते. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें पातकी मनीस असल्यो कुणा कश्यो करूंक शकता. हें सारकें हें नातुरल आहा हेंचोय. एका आनीक तकली जोरोवपाची गरज ना. जोरूय ते फालसुलोय त्या फोट माताय तोरूय पूण सादें गिन्यान आसलोलो मनीस म्हणटा यो पूण पातकी मनीस असल्यो कुणा कश्यो करूंक शकता. तांचे मोदें वेगवेगळीं मतां जालीं. आतां फारिजे म्हणटा आयतराचो तुवें आयतराचें कितें केलें. आतां जेजून बरी खबर मिलाग्र केल्या कोणा जीत मारलो ना वायट केलो ना वो कांय शिराप गायलो ना खबर मारलो ना लोकांक गॉसिप केलो ना कांय केलो ना. जेजून एक बरी वस्त केल्या
आनीक बरी वस्त करपाक तुका दीस नाका, टायम नाका, वेळ नाका, तुज्यान फोनाचेर देखून करपा जाता. तुका मोटरसायकल देखून आतां घेवन वचपाक मेळना जाल्यार फोनाचेर कर आनी काबार कर. हें मुगेलें प्रवचन काड आनी दुसऱ्या धाड. ती आयकोन आपल्यागेलें जिवीत न्हवसरतलीं. अशें करून तुगेली मिनिस्ट्री स्टार्ट कर आनीक मागीर तुगेलें प्रवचन करपाक हें शिकोण दिवपाक तूं मागीर चालू कर. अशें करून सगल्यांनी एकल्यान कॉमेर्स करपा जाय. ना जाल्यार आमकां जेजूगेल्या जिवितांत बरेपणांत आमकां आनीक पवित्र जायना जाल्यार बागांनी कांय मेळपाचो ना. निर्फळ जालें आमचें जिवीत. उमत्या कोळशार उदक घाताय म्हणटालें तेसो जालें आमगे जिवितांत. जरूय आमकां देवान हें देणें दिलां जिविताचें गिफ्ट म्हणटाय तेका फुंक्या दिलां तर आमी ताचो बरो उपयोग करपाक आमी चुकलीं. आनीक मागीर आनीक तेजेर शिणानी करपाक मेळना. मोत्री तुमी जाणाय डायरेक्ट इफेरनात. मागीर आनी शिण करून आमी संवसारां बरें करूंक जाय आसलोलें. तूं कितली शिण कर म्हाजें आनी कांय फायद ना. एक पाट मनीस मेलो काबार टोटल लॉस. एक पाट गाडी बरो म्हारेकार एक्सिडेंट जालो टोटल लॉस म्हणटाय इन्शुरन्स स्क्रॅप उडोवपाची. ते भाशेन तूं तर जिवितांत तर हो बायबल आनीक बायबलाचेर जेजून सांगिलां 10 मानामेंत मानून चल तुका सगळें बरें जातलें. आनीक 10 मानामेंत मानून तर तूं पवित्र रावलो जाल्यार जेजून सांगिलां आतां वच आनीक म्हजो वावर कर. म्हजी खबर दुसऱ्यांक परगोट आनीक दुसऱ्यांक बरें कर. हें आमगेलें काम. जोणें कातोलिका गेलें आनीक भुरगीं जाता आसतना हें भुरग्यांक तुमी तकलें देखून सांगाय कानां सांगाय जाता आसतना. गेयलीं भुरग्यां हातीं गेलीं बरीं हुशाल जालीं हितून कांय फायद ना. तुमकां सांगिलें आतां उमत्यार कोळशा उदो जाता म्हजें जिवीत. तांचे कानांत घाले बाबा तूं देवागेली रचना देवान तुका रचला. हें तुमी हांवें सांगिल्लें तुमकां म्हगे व्हिडिओचें आहा पयलींच्या घाले तें कानां सांगाय. जेजू तुजो बाप स्वर्गीचो बाप तुजो बापूय आनीक जेजू तुजो इश्ट आनीक पवित्र आत्मा तुजो आदारी हेल्पर हें तांकां सांगाय. आनीक जेजू तुजो जिविताचो रोसनार धोनी आनीक देव सगळें तुका जिवितांत कोत्ता तें देव कोत्ता. जेजून तुका तें फावो करून घेतलां संवसारांत येवन आनीक पवित्र आत्मो तुका सगळो आदार कोत्तलो तुजें जिवीतभर. हें भुरग्यांच्या कानां सांगाय आनी डेयली सांगाय भुरग्यांक. हें तेंगेलें हार्ड डिस्कां रिकॉर्ड जावपा जाय आनी तेजेर मागीर लायनीचे भुरगीं येतोलें. आनीक तुमी माय पाय हें पयलीं पवित्र जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेका लागून तुमकां सांगोता मुगे व्हिडिओ भुरग्यांक देखून घालून दियाय. कित्याक भुरगीं ल्हान इस्कला वयता आसतना ती हेजेर वाडपा जाय अजापा मिलाग्रो करून इस्कलां फ्रेंडाक आनीक हे भाशेन मागीर काजार जावपा जाय. मागीर तेंगेली फामिली तेंगे मागीर भुरगीं जाताय तीं सारकीं लायणीची येतलीं. मागीर तीं जेजू भाशेन जातलीं. जे भाशेन आंकवार मोरे गेलो घोराबो पवित्र आसलो ती मागीर सगळीं लायणीन पवित्र जायत येयलीं आनीक मागीर शेवटी जेजू जल्मलो. आनीक जेजूकूय मागीर आंकवार मोरेन आपल्या वाडयलोली ते भाशेन जेजूकूय पवित्रकायेन वाडयलो. अशें करून येवपा जाय आमगे डावन लायन आयज सान. जालें तें जालें म्हणटू तेजे आतां रोडून मेलो मोड्याचेर रोडून फायद ना. मेलो तेणें पड केलां तें घेवन तो फेरना गेलो. आयज सान आमी बदलया चेंज करया. आमगेले माय पायकी शामाक देखून साल्वार करया. एकूच सिस्टम सगळ्यांक. पयलो व्हिडिओ मेळटा साल्वा जाय ना जाल्यार तेंकाय व्हिडिओ आयकोन दियाय. सगळीं घरां व्हिडिओ आयकाय आनीक आयकोन जीं कोण साल्वा जाताय जाल्यार व्हेरी गूड सारकें तालियां चॅक काडपा तेंकां. ना जाल्यार तांकां व्हिडिओ घालून दवराय आनीक तुमी तेचे पासो मागाय. तुमकां ती कितको जावपा जाय तें तुमी डेली उचाराय. तांकां तो राग येता जाल्यार तुमी मोती उचाराय. देखून आदीं कुड्डो आसलोल्याक आनीक एक पावट फारिजेवांनी म्हणलें तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय. आतां एका बॉलिंग घाताय चोवपा होरें हो कुड्डो आसलो जाल्यार ताणें सांगलें तो एक प्रवादी. तो कुड्डो आसलोलो आनीक मागीर ताका नदर आयली म्हूण जिदेव सोतमानी ना जालें. देखून तेन्ना नदर आयिल्ल्याच्या आवय बापायक आपोवन हाडून तांणी तांचे कडेन विचारलें हो तुमचो पूत तर आतां चोय कितें जाता तें चोय. तो कुड्डो जल्मलोलो म्हूण तुमी सांगतात
तो आतां कसो पळयता तर कित्याक हेसोलें मिलाग्र म्हणटा ती संवसारांत एक देखून मिलाग्र जायनासली आनीक येदी व्हडली मिलाग्र जल्मासा मनीस कुड्ड आसलेलो तेगेली नदर पोत्तून येता म्हळ्यार चोया तुमी केदी व्हडली मिलाग्र ती ताचे आवय बापायन जाप दिली हो आमचो पूत आनीक तो कुड्डो जल्मलोलो म्हूण आमी जाणा पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकळो आनीक कोणें ताचे दोळे उगडल्यात तेय बी आमी नकळो ताचे कोळे विचारात ताका आपली पिराय आसा तो आपलें सांगतलो ताचो आवय बापूय जुदेवाक भियेतालो देखून तांणी अशें सांगलें कित्याक जेजू क्रिस्त म्हूण कोणेंय मानून घेतलें जाल्यार ताका देव इस्तानांतलो भायर घालचो म्हूण तांणी थारायल्लें आतां तेंगेलो पूत जल्मासां कुड्ड आसलो आनीक तो भीक मागतालो जिवीतभर आनीक तो आतां बरो जालो म्हणून तेणी थारायलें आनीक ताका कळोन येयलें तेणी मानून घेयलें की जेजू म्हळ्यार एक क्रिस्त आनीक जेजूक पळय कोण क्रिस्त म्हणटा जेजूक म्हणटा हो देवान मागलोलो देवाचो माळगोळो पूत म्हणून कोण मानून घेता जेजू देव म्हणून मानून घेता ताका देव इस्तानांतलो भायर घालताले ताका घर देर सगळें सोडून ताका भायर येताले तेणी वचपाचें सामार्याक आनीक भायल्या गांवांनी तर हे भिरांतेन तेणी फारिजेवां म्हणलें कित्याक ते कडेन सगळो पावर आसलेलो एक तेणी रोंग उतर म्हूण जाल्यार ती आयसां भायर पडटाय ओय तो देव आनीक देवाच्यान म्हज्या पुताक नदर दिवपाक जाता आनीक नदर दिवन तो बरो जालो एस्टर म्हळ्यार तेंगे काबार फॅमिली सगळें घर देर सगळें गेलें गव्हर्मेंट वता ताका लागून ती भिवोन तेणी म्हणलें तो आतां व्हड जाला वाडोन व्हड जालो आहा तुमी ते कडेन विचारे त्या पासत ताचे आवय बापायन म्हणलें ताका आपली पिराय आसा ताचे कडेन विचारात तेन्ना आदीं कुड्डो आसलेल्या मनशाक ताणें दुसरे फावटी आपयलो आनीक ताका सांगलें देवाक महिमा दी तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणा ताणें जबाब दिलो तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना एक मात हांव जाणो हांव आदीं कुड्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसती पडटा तांणी ताका नव्यान विचारलें ताणें तुका कितें केलें तुजे दोळे ताणें कशें उगडले आतां म्हणटाले ते पातकी आनी पातक्या कडेन दोळे उगडूंक जायनाय येशें तुगेले दोळे देवान उगडले तूं देवा महिमा दी आतां हे ताका पिश्यांक काडटाय जेजूक आनीक ते देव म्हणपाक आनीक ते केशे राजी नाय हिंगा तेगेली सादी मनशां तेगेली माय पाय खबर आहा जेजू क्रिस्त म्हणून पूण ती भिरांतेन तेणी तें उतर उच्चारलो ना तोंडान उतर तर उच्चारलें जाल्यार ती भायर पडटा हेचो वयर बरयलो हा जेजू क्रिस्त म्हणून जेजू क्रिस्त पळय कोणू म्हणटा ताका भायर रावपाचो सादो मनीस जाणा जेजू क्रिस्त म्हणून आनी फकत जेजू क्रिस्त फकत देवा कडेच ही अजापां जाताय म्हणून सादो मनीस जाणा कुड्ड देखून जाणा चोय कुड्ड्याक व्हडली तितुली म्हायती आसून शिरीपण आसलोली पूण कुड्ड देखून जाणा की हें वायट मनशा कडेन जायना म्हण आसलें आनी हे फारेजियो म्हणटे आमी धर्माचे वडील धर्माचे शिकणार तेंगेलो माय पाय धर्माचे वडील पाय पाद्री तेंगेले आनीक तें शेपाय पाद्री आनी शेपाचे पाय पाद्री सगळे पाद्री तेंगे धर्मांत ते गांवांत ते घरांत पाद्रिंगे घर ती आनी ते लोकां पिश्यांक काडून भोंवताय की कुड्ड्या कडेन हे देंवचार बसोला त्या कडेन बरें करूं जायना म्हणून पवित्र मनशाक आतां ते कुड्ड हें देंवचार बसोल म्हूण सांगो भोंवताय जो देंवचार काडटा जो मनीस कुड्ड आसलेलो ताणें ताका जाप दिली हांवें तुमकां आतांच सांगलां आनीक तुमी तें कानार घेनात चोयला कानार घेनाय ते कुड्ड्या दिवंक कळ्ळें आतां हे जाण जायन हे स्वत ताका खबर आहा पूण ते कानार घेनाय म्हळ्यार बेश्टे दुसऱ्या पिश्यांक काडटाय तेंगेलें फकत एकूच मत आहा की जेजूक दोन जितो मारपाचो तूं निबेल पातकांत जल्मलाय आनीक आमकां शिकोवंक आयलाय तर आमी हिंगा पावली कंटिन्यू करा कालचें तांणी ताका जाप दिली
हांवें तुमकां आतांच सांगलां आनीक तुमी तें कानार घेनात आनीक एक फावटी कित्याक आयकूंक सोदतात तुमी ताचे शीस बी जावंक सोदतात तर आतां हे इतुले व्हडले जाणार मनीस ते आतां तेणी लोकांकडच्यान आयकलें लोकांन तांकां सांगिल्लें हो जल्मलोलो कुड्डो आनीक तो बरो जालो मागीर तेणी ताका आपोवपा धाडलो तेणी ताका विचारलें एक फावटी न्ही 2 फावटी विचारलें आतां तिसरी फावटी आनको विचारता त्याचो हिंगा की मागीर तो म्हणटा तेका तुमी हितू फावटी म्हाका विचारताय पोत्तून पोत्तून तेका विचार तें बरें आहा मागीर तेगे मांय पायक आपोवपा धाडली मांयन पायन सांगिल्लें तेका हो कुड्डो आसलोलो जल्म आसा कुड्डो जल्मलोलो चेडो मागीर ते तेका पोत्तून विचारलें मागीर आतां तेचो आनको विचारताय मागीर तेदो तो म्हणटा की तुमी म्हाका पोत्तून विचारताय ते तुमी तेगेले शिस्त जावपा सोदताय काय म्हूण तुमकां हें कळपा जाय शिकोवं जाय तेणें तो कितको कोता कितको केलें तें काम अशें म्हणून तो ते कडेन फारिजेव ते सगळे धर्माचे वडील आसलो तेका विचारता ते म्हणटाय ताका फकाणांनी ते म्हणपा लागले तूं जाव तेगेलो शीस जेजू गेलो तूं जाव म्हणटाय ते आमकां जाल्यार आमी जाल्यार मोइजेसाचे शीस आमगेलो मोइजेस म्हणटाय ते हो आमकां ओरोन्यां आसा हिंगसान भायर सान इज्रायल ओरोण्या आसा भायर सान काण हाडलो तो मोइजेस इज्रायल लोकांक आनी आमी देवागेली रोचणां अशें म्हूण ओल्ड टेस्टामेंटान देवान तांकां सांगलोलें तुमी म्हजी रोचणां कित्याक इज्रायलाक जेजू जल्मोवपाचो आसलो तेका लागून हो देव आपल्यागेलो प्लान सारको घालून हाडटालो तर ते जाण आसले की आमी देवागेली रोचणां पूण कित्या देवान आमकां रोचणां म्हण मांडून गेल्या कित्या देव आमचेर आमचें बरें चिंतिता कित्याक जेजू इज्रायला जल्मोवपाचो आसलो पूण तेका ती खबर ना खबर आसल्या देखून तेणी ती काना वयल्यान गायली आनीक आमी देवा गेले मनीस आनी आमकां कांय जावपाचें ना वायट अशें म्हणून ते नेट माताले आमी जाल्यार मोइजेसाचे शीस मोइजेस जावन आसलो एक प्रवादी जाणाय तुमी देव मोइजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणा पूण हो मनीस खंयचो तो आमी नकळो आतां मोइजेसाक दोंगरार आपयन देवान 10 मानामेंट दिल्ले तर हे 10 मानामेंट पाळून लोक जियेतालो मागीर ते 10 मानामेंटाचे हें जालें कितू जालें 600 मानामेंट जाले मागीर मुखार वयता वयताय पूण ते म्हणटाय हो मनीस खंयचो तो आमकां खबर ना आतां हो मनीस खंयचो तो खबर ना म्हणटच मागीर तो हो सादो चालतो कुड्डो कितें सांगो तो तांकां चोया हे व्हडले धर्मशास्त्री आनी धर्माचे वडील जाणार सारके त्या मनशान जबाब दिलो म्हणलें अजाप तें हें आतां तो म्हणटा आपले अजाप स्वतात आतां जिवीत कुड्डो आसलोलो तो आतां हे पडे उलयताय पिश्या भाशेन कसलो अर्थ नासलो पळय हे व्हडले आपण धर्माचे वडील जाणार पडे म्हणटाय ते उलयताय ते हो आतां कुड्डो आसलोलो मनीस तो म्हणटा आपले अजाप जाले म्हणटा अजाप तें हें अजाप म्हणटा तो खंयचो तो तुमी नकळोत आनीक तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले तुमी तो हितू दोळे आसोन हितूले तेका आतां जेजू 30 वर्स जायन गेलीं म्हणटच 30 वर्स देखून तो तुमचे मोदी आसलोलो तरी तुमचें वळख नाय हें केसोलें पिशपण उलयताय काय म्हणटा तुमी आनीक तुमचें मोदें वाडोन व्हडलो जालो भुरगो अजाप कोता मिलार कोता तेंय तुमकां खबर ना आनी तो कितकोन कोता तें तुमकां खबर ना तुमगे दोळे आसोन आनी तुमी धर्माच्या वडील तुमकी खबर आसूं जाय आसलो तें कितको चलो ती सिस्टम देवा गेली अजाप तें हें तो खंयचो तो तुमी नकळोत आनीक तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले देव पातक्यांचें आयकना म्हूण आमी जाणा पूण कोण देवाची भक्ती करता आनीक ताची खुशी पाळटात जाल्यार देव तांचें आयकता चोय आतां हो प्रिचींग करपा लागलो जल्म आसा कुड्डो आसलो तो ना मग ताणें बायबल आचू ना गोड्या आयकलो आसतलो घराको बी आसताय ती न जेजू मिलार करीत भोंवतालो तें आयकलो आसतलें पूण आपल्यागे दोळ्यांनी ताणें केन्ना आचू ना आनीक तो तांकां सांगता फकत पळय देवाची भक्ती करतात आनीक ताची खुशी पाळटात जाल्यार तुज्यान अजापा मिलाग्री करपा जाताय हो आतां ताका शिकयता बेस्ते मनीस जो मनीस पातकांत आहा ते कडेन कांय करपाक जायना
सारकें साप साप आमकां दिसून येता हेंचोय. आनीक हें कोडे फारिजांवा कोडे आनीक तेंगेले धर्माचे वडील ते कडेन हें जाय नासलोलें. कित्याक तेणी बरें म्हणटा तें कांय केलें ना. तेंगेले हे पळय कायदे आसलोले ते मनशाक होणावडोवपाचे, मनशाक बांदून दवरपाचे आनीक सगल्यांक त्रास करपाचे. कितें एशें कोन्न पळय मनीस पळय पत्तो पळय बायबलाचो अर्थ काडटा आनीक आपल्या जायत्याचे कायदे नेम ओर त्योच ओळ्यो आपल्या पळय लायक जाताय, आपल्यागेले वायट जिवीत पळय दिसोन येयना त्यो ओळ्यो ते मानताय. आतां फकत आयताराच्या कातोलीक मिसा वयताय गोंयकार सोगले. ते लोकां दाखोवपा सोदिता आपण पवित्र आयतारा मिसा वयता. पूण धावूय मांदामेंत ते मोडटाय. कितू पाळटाय ते चोय गोंयकार. दांतुले एक मांदामेंत ते पाळटाय जाल्यार चोय. एकूच पूण हे सगळे धावूय मांदामेंत मोडून आमी कातोलीक एक मांदामेंत हुंयचो सोंत आयतार पळय सोंत केला तो पाळून आमी धांवताय सगळे आनीक लोकां दाखयताय पवित्र म्हणून. पूण बायबलाचे साप साप आमकां दिसून येता की जो मनीस पवित्र आहा तेका तेगेले चालीचे पोरमोणे तागेले कर्तुबाच्या पोरमोणे कोणाच्यानूच म्हणपा जाता हो मनीस पवित्र, हो मनीस जेजूचे भाशेन वावुरता काम करता म्हणून. पूण हें केलोलें आमकां आमगेले गांवांत आमगेले इगोर्ज मातयेंत कोण दिश्टी पडना आमकां. देव म्हणटा तो पातक्यांगेलें आयकना आनीक जो कोण रोजार करता तेंगेलेंच मागणें देव आयकोता. देवान कितें पळय फरमायलां करपाक तें केल्यारच देव तुगेलें मागणें आयकोता. आतां देव जेजू ऑलरेडी येवन मरोन गेलो तर जेजून आमकां आख्खी वाट सगळी उगोती आनीक सोंपी केल्या. तर आमी फकत जेजून आतां पळय कितें सांगिलां तें करीत आमी भोंवपाचें. खबर परगोटीत दुसऱ्यांक शिकोवण दीत टिचींग आनीक दुसऱ्याचें वायट आनीक हेर सगळे आटाबिटे पयस करपाक आमी भोंवपाचें. हो जेजू गेलो मांदामेंत. 10 मांदामेंत देवान मोइजेसा दिल्ले हाजराच्या 1000 वर्सां फुडें आनीक जेजून एकू मांदामेंत दिला वचात आपल्याची खबर परगोठात दुसऱ्यांक शिकोयात आनीक अजापा मिलाग्रो करात म्हणून सगळे करपाक आमी शिकोवपाचें. मागीर 32 संवसार घडोवन येवो पर्यंत कोणेच आयकोंक ना वो हुंय बरयलो ना कोणाक खबर ना की जल्मांत कुड्डो आसलोलो मनीस बरो जालो म्हणून 32 आख्खोच संवसार करीत पासून आनीक हें फकत देवाच्यान करूं जाता. हेचो हिंगा हो कुड्डो म्हणून मनीस सांगो सोदिता की जेजू देव हें फकत देवा कडेन जाता. आनी जेजू कडेन कित्याक जालें तें फकत जेजू पवित्र आसलो म्हणून. तर हांव आनीक तूं आयज तर पवित्र आहा जाल्यार म्हजे भाशेन तुमच्यान हें करपा जातोलें. सारकी ही सिस्टम आनीक फेल वचना. आमी म्हणटाय जिजस नेवर फेल्स. बोल काटाय जेजू गेल्या कोटां उडयताय. जिजस देव जेजू और पवित्र आत्मो आमचे भितरल्यान आमचे आदारान कोता कामां. पूण आमी मोटरांचेर मोटरसायकलीचे स्टिकर मान भोंवताय जिजस नेवर फेल्स. आनीक तुमगेले पळय स्टिकर पळय मारल्याय तेंगे घोराब्यां चुयाय कितें वायट वसोता आनीक कितू लोक दुयेंसां आहा तो चुयाय हे स्टिकर पळय मान भोंवताय जिजस नेवर फेल्स म्हणून तेंगे घोराब्यां कितू दुयेंस वसताय ती चुयाय गोंयांतूच चुयाय. ना जाल्यार कोणे मारलो आहा तेणी आपण खूद आपल्यागे जिविताचे नोसोण हें करचें नोसोणी करची चोयचें आपल्यागे जिवीत घोराबे कितू दुयेंस वचलो आहाय आनीक कितू वायट येयलो आहा केसो बेबदी काय आनीक लोती काय केसो लागलो आहा वसो घोराब्याक कितें लागलो आहा तें चुयाय. आनीक तरी पूण तुमी म्हणटाय जिजस नेवर फेल्स. तुमकोडे कांय करूं जायना तुमी म्हणटाय जिजस नेवर फेल्स. जेजून आपण जिता आसतना मनीस आसतना कोण दाखयलें तें तुमी मनीस आसतना कोण दाखोयाय. जेजू देव जायन स्वर्गार वचोन आतां थंय सुणी चोय कितें कोताय भायर रस्त्यार कोण येता म्हणटा सोयरो रस्त्यार भितर गेटी धांवताय आनी म्हाजी भुको लागोताय गेटी वचोन. तेश कोन्न जेजू स्वर्गार वचोन भुकें लागलो ना. जेजू संवसारां आसतना सगळें कोण दाखयलें मनीस जायन. आनी तुमी म्हणटाय जिजस नेवर फेल्स. जेजू संवसारांत मनशाचे भाशेन जियेलो मनशाचे. आनीक तुमकां लोक विचारता जेजून हुंय म्हणल्यार आपण देव तें दाखोयाय म्हणून जेजू मनशाचे भाशेन जियेलो. आनीक हे पळय तुमकां म्हणटाय तें कोडे एक किस्कुटाची
देखून ते कडेन बरी वस्त संवसारां जावपा ना हे कोण तुमकां पळय हिंचाताय जेजून हूंय म्हणला जेजू देवाचो पूत आपले दाखय म्हणटा ते बायबलाचेर वो रांपोण देव म्हणून जेजू संवसारांत मनशा भाशेन जियेलो आनी फकत जेजू पवित्र आसलो म्हणून जेजू कडेन अजापा मिलावऱ्यो करपा जाल्यो आनीक आमी आतां पवित्र जाले जाल्यार कित्याक हें मूळ पातोक आतां आमगेलें कातोलीक क्रिस्तांवांगेलें बातिजादाचेर मूळ पातोक कॅन्सील जाता कित्याक जेजून ही कृपा आमकां जोडून गेल्या खुर्सारी मरोन तेकाचे लागून पयलीं जाय नासलो ती आतां जेजून आमकां ती कृपा जोडून गेल्या तर कोण पळय कातोलीक आहा तेकाच हें फावो आहा अजापा मिलाग्री करपाचें जेन्ना तो कातोलीक पवित्र जातलो तेन्नाच बेस्तेरे चालते कातोलीक लुकवॉर्म कातोलीक ओलके पोलके म्हणटाय ते आनीक हे टॉम डिक एंड हॅरी पळय कातोलीक कोण प्रिचर ब्रादर कोण म्हणटाय ते तेंको कांय जायना ते तुमकां फकत पत्ते सांगपाचे सगळे मनीस तूं तर जेजू भाशेन पवित्र आसल्यार तें जाता आनी पवित्र जावपा सारकें सोंपें म्हणून सांगलां जेजून वसाय मुगे डिस्क्रिप्शनाचेर वचून चुयाय एक पाडे आचून तुमी पवित्र जातलीं हितून कांय व्हडलें तकली जोडोवपाची गरज ना 33 हो मनीस हो कुड्ड आसलो तो म्हणटा हो मनीस तर देवान तर ताका धाडूंक ना हो देवाच्या थंयसर सावन तो येवंक ना जाल्यार ते कडेन कांय करपाक जावपाचें न्ही आमकां सगल्यांक आतां जेजूचे भाशेन हें मूळ पातोक कॅन्सील केलें जेजू मूळ पातका विणे मूळ पातोक नासतना जल्मलो आनीक तसोच पवित्र रावलो आमगेले मूळ पातोक आमगेल्या बातिजाताचेर गेलें तेजे उपरांत म्हणटा आमी कुमन्यांव गेला तेजे उपरांत म्हणटा क्रिज्म गेला आनीक आमगेले मूळ पातोक काबार जालोलें पूण आमी जेन्ना पातोक कोत्ताय त्या दोणा पोत्तून आमी पातकांत रेवडोताय तर आमकां पोत्तून पवित्र जावपाची आमकां पोत्तून गरज आसता पवित्र रावपाचें सारकें इम्पॉर्टंट आनीक पवित्र केदो रावतलो जेन्ना तूं निश्चय घेतलो निर्णय घेतलो की हांव आनीक केदींच पातोक करचो ना हांव जेजूचे भाशेन पवित्र जिवीत जियेतलो पवित्र जियेपाक जिवीत तुवें खूंय दोंगरार वचपा नाका खूंय डेजर्टा वचून रावपा नाका खूंय गोली वचपा नाका खूंय बांयत वचून रावं नाका खूंय वचून रावपाची गरज ना तुगेलें पवित्र जिवीत म्हळ्यार कितें जेजून सांगेल तें दुसऱ्यांक खबर परगटपाची आनी दुसऱ्यांक आदार करीत वचपाचो हेका पवित्र जिवीत म्हणटाय तुवें कोणाक सोडपाची घर सोडून सात सोमदीर पयस वचपाची कांय करपाची गरज ना तुगेले घरांत मनशांनी तुगेलो वेव्हार आनीक पडे तुगेलो मोग पडे बदलोन बोर जाला जेजूचे भाशेन जाला तो तेका दीस पडोन ती म्हाजी जिवीत बदलताय तुगे घरचीं घरांतलीं मेंबरां आनी आख्खो घोराबो एका मनशाचे उद्देशी साल्वार जाता म्हणटा तें हिचो ही खबर ती तेन्ना सगल्यांनी तेका म्हणलें तूं म्हणटाय तें पातकां जल्मला स्टार्टिंगाक गेलो तें आनीक तूं म्हणटा आमकां शिकयताय अशें म्हणून तेका तेणी गांवांतलो भायर गायलो जेजूक खबर मेळ्ळी की ह्या मनशा घरांत तूं भायर गायल म्हणून आनीक जेजू तेका मेवलो वचोन मेळ्ळो तो जेजू तेका विचारता तूं देवाच्या पुताक सोत मानता 35 36 आनीक तेणें म्हणलें कोण तर तो म्हाका कळ्ळो जाल्यार हांव गोडे सोत मानपाचो 36 37 आनीक जेजून ताका म्हणलें तुवें ताका पळयला आनीक तो जावन आसा जो तुजे लागीं आतां उलयता तो आनीक तेणें म्हणलें ओय सायबा हांव बावाट दवरतां आनीक तेणें जेजूक परतीपाड नमस्कार केलो 38 जेजूक देव म्हणून तेणें तिंगाच मानून घेयलो आनीक देवाचो पूत जेजून तेका विचारलें तूं देवाच्या पुताक स्वत मानता काय म्हणून तर तेणें जेजूक नमस्कार परतीपाड केलो आनीक आमकोडे बायबल 2021 वर्सां जालीं आतां बायबल आमगेल्या घरांत आहा ऑल्तरीचेर आहा हुंय आसूं घरांत पूण आहा कोणें हो बायबल आसून अशें करून म्हणला ओय जेजू हांव तुका स्वत मानता तूं जावन आसा खऱ्या जिवे देवाचो पूत आनीक तूं जावन आसा खरो देव तुजेर हांव स्वत मानता आनीक तुवें पळय म्हाका फॉर्मायलां तें हांव म्हजें जिवीत भर हांव कोत्तलों आनीक हांव
जे भाशेन तुवें म्हणलां हांव हे मांदामेत कायदे मोडूंक येवंक ना पूण ते पाळूंक येयला ते भाशेन हांवूय हे 10 मांदामेत पाळून सदांकाल जियेतलों. हें कोणें आमी बायबल आचून म्हणलां ना. हे कुड्ड्यान चोय मिनतीकूय जेजूक मादून गेलो. जोरूय तेका दोळे नासलेले जिवीतभर तो देवाचेर घोडी ताणें शीण करपाची. आपले आनी हो देव नाका. आपल्या जिवीतभर तेणें कुड्ड दवरलो आनी आतां पळय बोर जाला कितू वच म्हटलें म्हूण आपल्याक खबर ना. हे जेजूचेर हे देवाचेर आनी भावाडून कांय फायद ना. अशें म्हणपा आतां तेज्यान. पूण आमी कान दोळे आतां पांय सगळे आमगेले सादे देवान आमकां सारके दिल्ले. जोरी तोरी आतां ते बिगडले कित्याक देंवसारान आमकां विकेट उडोवन उडोवन आमकां जाम केलें. तोरूच पूण आमी आतां ह्या दादल्याचे भाशेन फुडें सर आनीक म्हणया जेजू हांव तुजें स्वत मानतां. तूंच तो देव, तूंच तो देवागेलो पूत, जिव्या देवाचो पूत. तुवें म्हाका ही सगळी कुरपा जोडून दिल्या आनीक ते कुरपेचे सांगाताक हांव आतां जियेतलों. हें आमगेलें आज डिसिजन जायन दी, आमगेलो थाराय जायन दी. आनीक पुरो पातोक आमी सोडून दी आनी पातकांत आमी रावची न्ही पुरो. मागीर 39 जेजून म्हणलें हांव हिंगा संवसारांत येयला तो जे कोणाक दिसती पडटा ती कुड्डीं जातेली आनी जीं कोण कुड्डीं आसात तांचे दोळे उगडटले. हें करपाक लागून आपण जेजून म्हणलें आपण संवसारांत येयला. 39 जॉन 9:39. फारिजे सगळे दोळे आसोन कुड्डे जाले म्हणटा तेसो जाले. आयकोन बेरे जाले कित्याक तेंकां जेजूक केसोच मानून घेवपा नाका आसलो. आनीक हे हो कुड्डो पळय मनीस आहलो भर जाला तो आनीक जायतो लोक जेजूगेल्या शर्मावाक पळय येतालो, प्रिचींग आयकपाक येतालो. तो जायतो लोक जेजूचें आयकोन जेजूचेर भावार्थ दवरलो. आनीक जेजून तेका म्हणलें तुगेल्या भावार्थान तुका बरो केलो, वच आनीक पातोक आदारी नाका. पातोक आमकां सगळे आमगेलें प्रॉब्लेमाचें दुयेंसाचें आनीक कितें वायट येता कितें आडकुळ्यो येता तेजें कारण जावन आसा पातोक. तुका तर पातोक आहा जाल्यार तुका हें 100% वायट तुगेलें जिवीत 100% तितून आनी कसलोच दुबाव ना. हें म्हजेर देवान कित्याक धाडलें म्हणून तुमी देवाचें शिणकूं नाकाय. जेजून सांगिलां हुसार मोत्ता आसतना बायलांक ज्यो रडटाल्यो त्यो तुमी म्हज्या पासत रोड नाकाय, तुमच्या घोराब्याच्या तुमच्या भुरग्यांच्या पासत रोडाय. तर तुमी देवाक शिण कोनाकाय रडोन देवा तुवें म्हजेर हें कित्याक धाडलें काय म्हणून. हें पळय तुमचें येयलां तें तुमगेले जिविताचें नदर मारयाय, तुमगे जिवीत न्हवसोऱ्याय आनीक तें तुमकां सोडून धांवतलें वायट आनीक तुगेलें जिवीत सारकें फुलां भरीत जातलें. आय एम कम टू गिव यू न्यू लायफ. नवें जिवीत जातलें, न्यू क्रिएशन, नवी रचना जातो तूं. हें सारकें आमकां एक कातोलिकाक हितूलें सोंपेपण करून जेजून संवसारांत आमकां दवरला. आनी ही जावन आसा एक सिस्टम. जे पर्यंत फातर वयर उडयलो तो सकला पडपाकूच जायो कित्याक ग्रॅविटी पूल म्हूण आहा, ग्रॅविटेशनल फोर्स म्हूण आहा, तेजेर तो पडपाकूच जायो सिस्टम ती. ते भाशेन पळय जेजू कृपा करून गेला ती पवित्र मनशाच्या जिवितांत चलपाकूच जाय. हितून आनी कसलो दुबाव ना. 40 ताचे चडशीं आसलोल्या थोड्या फारिजांवांनी हें आयकून जेजूक म्हणलें आमी कुड्डे बी. जेजून तांकां म्हणलें तुमी कुड्डे जाल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसलो पूण आतां आमकां दिसती पडटा अशें तुमी म्हणटा देखून तुमी पातकांतूच आसात. इंग्लिशीन मातशें वाचिता. 41. Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. तुम्ही पातकांचूच आसात. कोंकणीन एक म्हणणी आहा दोळ्यांच्या आड मसण पाड. म्हणजे जें तूं कितेंय तुका पळय दिसती पडना कितें वायट म्हणून आनीक तें हुंयसान येयलां, हुंयच्या फार्मासान येयलां, गोडे तो तुका तो कळ्ळो जाल्यार अमके फार्मासान येयलां, अमके डेयरीसान दूद येयलां जाल्यार तूं गोडी पिवपा नासलो. पूण तुका आतां खबर ना तुका तें बरें पॅकेटान पॅक करून मेळटा तरी तूं तेका लागून तूं तें
इस्तेमाल करता यूज करता खाता पिता पूण तुवें तो दोळ्यांनी पळयलोलें ते प्रोसेस कितको आतां हुंच फामास आतां प्रोसिजर कितें एशें कोन्न तर तुका सारको एक एक डिटेल खबर आसलो जाल्यार तें आमी घोडये हावपाची नासलोली एशें कोन्न तें तर जेजू हिंगा आमकां कितें सांगपाक सोदिता हिंगा जेजून वयर म्हणलोलें की आपण जाका दिसती पडटा ती कुड्डी जावचे खातीर हांव आयलां की मुगेलें उतर पासून आयकोन लोकांचे दोळे उगडनाय लोकांचो वेव्हार बदलो ना लोक दुसऱ्यांक भोगशिना लोक दुसऱ्या तांय मीठ मेर नासलेले मोगान चलोना हो आमगेलो संबोध आज देखून 2021 वर्स जालीं आज देखून हो संबोध आमगेलो आजून बदललो ना जेजू येवन गेलो आमी दुसऱ्या बोट दाखोवपा भोंवताय हो वायट तो टेररिस्ट हो टेररिस्ट आनीक एशें करून आमी सगळ्यांक बोट दाखोवपा भोंवताय आमकोडे फकत कॅथोलीक म्हणून एक फकत आमकोडे लेबल आहा जालें हो लेबल ओरो नमुनो आमकां कांय करपा शकना हें नांव आमकां कातोलीक जावन तर आमकां कितें फायदो जातलो जाल्यार आमी पवित्र रावन जेजून पळय आमकां एक मादामेन दिला वसात सगळ्या संवसाराक खबर परगोठात तांकां शिकयात तांची दुयेंसां बरी करात तांचे देंवसार धाडायात हें आमी करपा जाय हें तरी आमी कोनाय जाल्यार ती लायन लास्ट लायन पळय जेजून आमकां ती जेजून म्हणल्या ती आमकां लागता चोय जांकां दिसती पडटा ती कुड्डी जावचे खातीर हांव आयलां आमी हितूगेली जेजूगे देखून खबर आयकोन न्यू टेस्टामेंट आमकोडे आहा कोंकणीन आहा इंग्लिशीन आहा मराठीन आहा हिंदीन आहा आमकां इतल्यो भासो कोट्टाय गोंयकारांक तरूय पूण आमी एका पयशाचो तेजो वालोर काडनाय तो आमी कितें 300 रुपयांक गेलोलो तेसो आहा तर फारिजे म्हणटाय आमी कुड्डी आतां तेंच्या हांवूय म्हणटा की सगळीं गोंयकारां कुड्डी कुड्डी म्हळ्यार कितें तुका खबर आसोन तूं तेजो उपयोग कोना फारिजेवांक खबर आसलोली ते उपयोग कोनाय पूण जेजून तेंकां कितें म्हणलें तुमी कुड्डे जाल्ले जाल्यार तुमकां गुन्यांव वाचचो नासलो पूण आतां आमकां दिसती पडटा अशें तुमी म्हणटा देखून तुमी पातकांतूच आसात आतां ते म्हणटाय जेजू जावन आसा मारये गेलो आनीक झुजे गेलो पूत आमी जाणाय तो खंय रावता आनीक तेका आमी वळखताय पूण ते बेस बरें जाणाय की जेजू देवाचो पूत जेजू मिलाग्री कोता जेजू देवा थंय येयला जेजू मूळ पातका विणे जल्मला हें सगळें तांकां खबर आहा पूण ते सोंसो पळय कानाचेर दोळ्याचेर पळय कान हाडटा आनी तेका सजमता आपल्याक कोणें चोयलो ना म्हणून पूण तो थिंगा मोदें बसून आहा गार्डनांत तेका सुद्दां कानाचे कान तर दोळ्याचे हाडले जाल्यार तेका आपल्याक कोण चोयना मग तेगे व्हडले कान ते सोंशा गेले तर एशें कोन्न हे फारिजेवांगे जालां ते सगळे जाणाय पूण ते जेजू सांगो सोदते आमी कांय नेणाय म्हणून आनीक जेजू म्हणटा एसो मनशाचें कोठा पातकांतूच आसात म्हळ्यार कितें तुमी इफेर ना वचपाचें अशें तुमी म्हणटा देखून तुमी पातकांतूच आसात जेजू सगळे कोत्ते चोयताय पूण ते मांदून घेनाय आनीक आमी पळय मांदून घेयलां आमगेले माय पायन आमगेल्या पुर्वजांनी मांदून घेयलीं ती कातोलीक रावलीं पूण ती फारिजेवांचे भाशेन कुड्डी मेली कित्याक तांकां खबर ना की देवाचो पळय हो पावर आमगेले न्यू टेस्टामेंटांत आहा तो कितकोन दिसपट्टे जिवितांत वेव्हारांत घालून बरें आनंद भरीत खुशाल भरीत जिवीत जियेवपाचें कोणा खबर ना आतां तुमी ही देवागेली खबर आयकोन दोळे तुमगेले उगते कोराय जे परी सोंशान कान दाखोवन दोळे बंद केल्ले हेचो हेणी फारिजेवांनी धर्मशास्त्रांनी ज्यूस धर्माच्या तेणी जे परी जेजूक नाकारलो ते परी तुमी चलोन तुमचो विद्वास तुमचे फामिलीचो आनीक तुमच्या सगळ्यो पिळग्यो येवपाच्यो आहाय तेंचो तुमी विद्वास कोनाकाय पुरो केलें तें आतां तरी आमकां हो चान्स मेळ्ळा आतां तरी आमी फुल स्टॉप मारे आनी हिंगासान आमी सगळें वायट सोडून दिया आनीक आमी बरी मनशां जेजूचे भाशेन जावन आख्ख्या गोंयकारांक आमी फायद्याचीं जाया जॉन 10 मेंढऱ्याच्या ओडपाची वोपार
कोरेंच कोरें हांव तुमकां सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चडून भितर सरता तो चोर आनीक नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरतात तो मेंढराचो घोवडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनीक आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनीक तांकां भायर व्हरता. आतां आमी हिंगा सारकें वाचय. हें सारकें भोव म्हत्वाचें आनीक भोव गरजेचें, चड करून आमच्या गोंयच्या कातोलिकांक. कित्याक आमी जाणाय आतां तरी कितेंच संवसारांत तरी बरें येतोलें. तुमी जाणाय आमगेलें गोवा, इंडिया सेकंड लार्जस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तर आमकां इंडिया सोडून आनीक व्हडलीशी भायर वचपाची शिकोवण शिकोवपाक गरज ना. आमगेलें इंडियेक पॉप्युलेशन आहा तें सेकंड लार्जस्ट इन द वर्ल्ड आहा, चायनाच्या फाटल्यान. आनीक चायना आनी आमकां पयस ना, चायना आमचे तकलेरी आहा. तर आमी गोंयकार कातोलिकांक हितूलें टार्गेट आहा दोनी लार्जस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आमगेल्या सारक्यो नाकाचेर आहाय. कोरेंच हांव तुमकां सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या ओडपांत म्हळ्यार गोठ्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चडून भितर सरता तो चोर आनीक नागवणो. आतां आमगेल्या गोंया लोक बायबल घेवन येताय. कोण हे बिलिवर आनी कोण प्रोटेस्टंट आनी कोण आसतले ते धर तूं, ते बायबल घेवन येताय आमगेल्या देरा कडेन. आमगेल्या घरांत घेडीचे मारताय, भितर येताय देराचे मारताय आनीक देर उगोट्रे आमकां सांगताय आमी तुमकां बायबल शिकोवपा येयले म्हूण. मातशें बसून तुमकां शिकयता आयकाय म्हणून. हांव जाल्यार तांकां सांगतालो वचाय मो तुमी, म्हाका बायबल खबर आहा म्हणून. हे कोण चोर आनीक नागवणे. कोरेंच हांव तुमकां सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या ओडपांत म्हळ्यार गोठ्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चडून भितर सरता तो चोर आनीक नागवणो. हे आमगेले कातोलीक न्ही. हे कातोलीक इगोर्जेंत काडमान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन. हे आमगेले इगोर्जेन आमकां प्रिचींग दिनाय. ओ इगोर्जेन आमकां सांगनाय की एशें कोन्न हिलींग करपा जाता, तेशें कोन्न हिलींग करपा जाता, तुमी पळय कातोलीक कोताय तें रॉंग, एशें कोन्न आमकां तें सांगनाय. ते आमकां कातोलिकां सांगताय तुमकां बायबल वाचूंक कोण ना. आमी तुमकां शिकयताय आनी मागीर कितें म्हणटाय, तुमी आमगेल्या जोम्या भितर सरयाय, सायबिणी माडुयाय, मागीर तुमगे मोडे आमी उबा नुतले आनीक हें आनीक तें तुमी कातोलीक इगोज सोडयाय. एसो आमगे गांवां देखून आहाय आनी आमगे सोयऱ्यांगे पयस सोयऱ्यांगे देखून कातोलीक इगोज सोडलेलो लोक आहा. हे सगळे चोर आनीक नागवणे. आतां ते बदलले म्हणटच तेय दुसऱ्यांक शिंग मारूंक वताय कातोलिकांक. सगळ्यांक जेजू म्हणटा चोर आनीक नागवणे. हें आतां गोंयांत हो एटॅक हे एशें कोन्न पिश्यां काडपाचें कातोलिकांक खूब चलोलां. जेजून कातोलीक धर्म घडलो आनीक हे कातोलीक जायन आतां जेजूचो धर्म मोडून भोंवताय. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्यांचो गोवळी. दारांतल्यान भितर सरता येय म्हजे भाशेन सारकी येय, युट्यूबाचेर येय, पब्लिकां येय आनी उलयाय. तुमी घरा कडेन एका तेका कोण सांगना, तुका शिकयता बायबल शिकयता म्हूण एशें कोन्न तेजे कानां घान तेका तुमी प्रोटेस्टंट बिलिवर कोण नाकाय. चोरां भाशेन लडू येयन सोबे मार सांगाय तुमगे कातोलीक रॉंग, एशें कोन्न करपा जाय तेशें कोन्न करपा जाय. मागीर हांव सांगोत तुमकां कोण रॉंग आनी कोण रायट ती. इतुले गोंया बिलिवर प्रोटेस्टंट आहाय कोण कातोलीक रॉंग आनी आपूण रायट म्हूण सांगता कितको सांगतले. जेजू म्हणटाय तुमी हुंचे तोंडान जेजू म्हणटाय. जेजून सांगिलां हांव वच पेद्रू आनीक तुजेर हांव म्हजे इगोर्जी बांदतां. जेजू मेलो ना, जेजू जिता आहा. आनी तुमकां सोदा जेजू मेलो आतां आमी जेजू कॅट करया मो. आमी हितू कातोलिकां तूं भायर सरया आनी आमी हितू त्या जोम्या भितर सरया. पयशे मेळटा कितें मेळटा आमकां फायदो जाता त्या टायम धांवया, पूण आमी जेजू गेलें सांगिल्लें तें आयकोचें न्ही आमी. आनी तो तुमकां लोक सांगो भोंवता तुमी आजून क्रिस्तांव. आनीक जो पळय पवित्र कातोलीक ना ते कडेन कांय जायना. हे क्रिस्तांवाक जातो कितें. पवित्र कातोलिकांक हांव सांगता जी पळय पवित्र न्हय ते कडेन कांय जायना. आनीक ही पळय कातोलीक इगोज सोडून गेले ते कडेन आनी कांय तेंच्यांनी खबर नांव घेयनाकाय तुमी. तेका आनी कांय जावपाचें ना. तें सारकें
साप सुबे सांगो तुमकां आनीक हेचो हिंगा सारको जेजू डायरेक्ट सांगोन दिता ते चोर आनीक नागोवणे म्हळ्यार कितें फकत लोकां नागोवपाक लोकां तोपी घालपाक भोंवताय हिंगी आय तुमकां कितू पयशे मेळटाय आमगे ग्रुपांय तेंगे ग्रुपां वसाय हिंग कोरया तें कोरया म्हूण पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो घुंवळी कातोलीक रावन लोकां अजापा मिलाग्रो करपा शिकूयाय पवित्र कातोलीक जावपा शिकूयाय याची जावपा जाय तें तुमी कातोलिकांक कॅन्सील करून तुमी तुमगे इगोजोन रेजिस्टर कोताय ताका दार राखणो दार उगडटा मेंढरां ताचो ताळो आयकोतात आनीक आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनीक ताका भायर वता जेजून पळे घडल्या ती एकूच इगोज रोमन कातोलीक इगोज आनीक हेर पळे इगोज्यो आहाय क्रिस्तांव म्हणटाय त्यो जेजूगेल्यो इगोज्यो न्ही तें हांवें पयर घेयलां इंग्लिशाचें कित्याचें घेयलां तें कोंकणीचें घेयलां आसतलें तर तिंगा सारकें एक्सप्लेन केलां त्यो कित्याक जेजूगेल्यो इगोज्यो न्ही त्यो मेंढरां ताचो ताळो आयकोतात आनीक आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनीक ताका भायर व्हरता आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनीक ताचो ताळो वळखता देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान वेतात पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सोरशिल्लीं तीं पळून वेतात कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं वळखनात पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सोरशिल्लीं तीं पळून वेतात कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं वळखनात आतां पळय आमगेलीं कातोलिकां हीं सोडून गेलें प्रोटेस्टंट बिलिवर आनी कोण पळय जालें तीं पोरक्याचो ताळो आयकोनात म्हणटा तें तेंगेले थिंगा मिस्टेक जाल्या तेंगेले जिवितांत कितें अडचण्यो कितें आहल्यो आसतल्यो आनीक तेंकां म्हजे भाशेन कातोलीक मनीस कोण तेंकां सांगपाक मेळोंक ना हे भाशेन ताका शिकोवण कोणें दिवंक ना आनीक तेंगेलें उदक गोडे नाका कडेन पावलोलें आसतलें जे परी सगळीं कातोलीक कोताय उदक नाका गो पावतरी म्हाजी हिंगा तिंगा धांवताय हे सांता बोले ते सायबिणी बोले आनीक ह्या हुर्सा बोले धांवताय ते भाशेन तेंच्या जिवितांत कसलो तरी आकांत येयलो आसतलो ना जाल्यार तूं तरी बरी मोजा मारता बरें हुशाल आनंद बरी तुगे जिवीत जियेता तेसोली मनशांक कोण सोडून गेलो ना हितू कोण आडकामां कोण भिकारी पळय आहलीं कातोलिकां तीं सोडून गेलें जांकां आस आहा संवसारी आशेक पळय लोबलेलो आहाय तीं सोडून गेलें ताका हुंच्यानूय कितें पयशे कितें तेंच्या दोळ्यार येयले आनीक तीं पयशांच्या आशेक लागून सोडून गेलीं कातोलीक धरून आनीक तेशी रावन बोब माताय जेजू 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 म्हणून आनीक पिश जायन बायबल हातीन घेवन आपण बायबल शिकयता म्हूण सांगो भोंवताय ताका जेजून केसो उतर दिलें तें चुये सारकें चोर आनीक नागोवणें तर हे पोरक्यांच्या फाटल्यान वचपाचें कारण जावन आसा आमचे कातोलीक पवित्र नाय ती पवित्र कातोलीक नाहलीं म्हणून ती सोडून गेलीं पवित्र कातोलीक तर ती आहलीं जी पळय सोडून प्रोटेस्टंट बिलिवर जालें ती म्हजे भाशेन सोबे माजार येवन सोबे माजार सगल्या कातोलिकांक अजापा मिलाग्र्यो बायबल हो शिकोवन तांकां ती शिकोवपाचें कितकोन करपाचें तें ती चिकन आवट जालीं आनीक ती सोडून गेलीं हो आमगेलो एस्ताद सगल्या कातोलिकांक गेलो हांव सगल्यांक बोट दाखयता कित्याक हो तेंची पळय पाळ येयल्या ती तुमचेर येतली तुमकां कातोलिकाची सोजमूळ ना जायन तुमकोडे अजापा मिलाग्र्यो करपा जाय नाय म्हणून तुमी एक दीस तुमचेर येतली पाळी येतली हितू दुबावूय ना जाल्यार निकेश गेलीं हितूली कातोलिकां पळय सोडून गेलें एका गांवांत चोय कितू फामिली सोडून गेले त्यो कातोलिकां पण सोड दुसऱ्या जोम्यांनी भितर सोडले कित्याक लागून आनी ती पाळी दुसऱ्या कातोलिकांच्या येवपाची आहा दुबाव ना तितून कित्याक तुमगेलो बावाट सारको वाऱ्यार हालता दोलता म्हणटा तेसो जाला लूक वॉर्म कॅथलीक म्हणटाय तुमकां इंग्लिशीन हुंयचो प्रिचर येवं हुंय जोमात जावन लूक वॉर्म कॅथलीक म्हणटाय कित्याक तेंकाय खबर आहा ते शिकयताय तेंकाय कांय खबर ना म्हणून तेय अशें तेशी फातर मारताय आनीक ते मागीर तुमकांय बोटा कयताय तुमी लूक वॉर्म कातोलीक म्हणून सगळे एकू पोटी आहाय तुमी तुमकां आज हो बरो सोयेक मेळ्ळा फर्स्ट टायम तो तुमकां व्हिडिओ मेळ्ळा जाल्यार आयज सान तुमी पवित्र जाय सारकें सोंपें मुगेल्या डिस्क्रिप्शनाक घायलां तें वाचाय आनीक आज सान तुमी पवित्र जाय आनीक ही तुमची ताळणी येवपाची
कातोलीकपण सोडून वचपाचें, ताळणी येवपाची, ते ताळणेंतली तुमी सारकी निवाऱ्याय, तुमकां देव निवारतलो, आदार करतलो. आनीक जोरी तर तुमी सोडून गेलीं, तुमच्यो सगल्यो फामिल्यो, पिळग्यो आनीक सगल्यांचें खोटा इदवास तुमच्या घराब्याचो मोन्ना आनीक निसणटोन तुमचीं भुरगीं वायट आसतादार आनीक सगळें वायटाक लोबदतलीं, नाजाल्यार चुयाक सोडून गेले तेगे घोराब चुयाक खूंय पावले ते नोदोर मारयेक. सगल्यांगे गांवांनी आहाय, सगल्यांगे घराचो आपास तापास कोराय, जीं कातोलिकां सोडून गेलें तें गेलें. जेजून ताका ही वोपार सांगली, पूण जें तो तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. आतां जेजून हे मेंढऱ्याची वोपार सांगिली की जो मनीस कातोलीक रावन लोकांक शिकयता तेगेलें तो सारको जेजूचो पाटलाव कोता आनीक तो सारको जेजूचे भाशेन सारको मेंढऱ्याचो राखणदार. जे परी जेजून म्हणलां, आय एम द गूड शेपर्ड, हांव बरो गोवळी. तर बरो गोवळी जेजून सांगिलां वचाय सगळ्या संवसाराक आपल्याची खबर परगोटाय, एका बरो गोवळी म्हणटाय आनीक तांकां शिकयाय. हें बायबलाचें जेजून पळय प्रवचन करून आमकां बरोवन दवरलां, तें कितकोन आमचे दिसपट्या जिवितांत लावन आमचें जिवीत रुशरुशीत, खुशाल भरीत, आनंद भरीत करपाचें. हें जिवीत भावलां, ताका आमी पोत्तून जेजूच्या उतरांनी शिंपून ताका आमी नवो आकार दिया. आनीक टीव्हीचे आनीक युट्यूबाचे सगळे पळय येताय सगल्यो वस्तू आमकां नाडटाय, तितूंतली आमी पयस रावया. 7 देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, हांव मेंढऱ्यांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनीक नागोणे, तांकां लेखूंक ना. हांव दार, म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं, तीं भायर भितर सरतलीं आनीक तांकां चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनीक इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो ताका जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयलां. आतां जेजू आमकां हिंगा सांगता, हांव मेंढऱ्यांचें दार. हांव दार, म्हज्यांतल्यान जीं कोण भितर सरतात तीं सुरक्षीत आसतलीं. जेजू म्हणटा कातोलीक इगोज, फकत कातोलीक इगोज दार तुमकां भायर भितर सरोंक, माये मोगान भोंवपाक, एकामेकाक आदार दिवपाक आनीक तांकां चोरो मेळटलो म्हणटच तुमकां बरें जिवीत संवसारांत मेळटलें. चोरो मेळटलो म्हळ्यार कितें, बरें पोटभर, सारकें पोट हुटोसर आमी जेयतलीं, खातलीं, न्हेसतलीं, वस्तू उजार करतलीं, घरां भाटां आमकोडे जायतीं आसतलीं. हें म्हणटा जेजू. जो कोण पवित्र कातोलीक जातलो तेका सगळें बरें मेळटलें. नंबर 10, जॉन 10:10. चोर येता तो फकत चोरूंक कितें चोरपाक, तुमगेली खुशालकाय, भलायकी, गोऱ्याब्याचो मोग, हें सगळें चोरूं येता, मारून उडोवंक. सांगेल तुमकां सदां सांगता, चोय कितको एक्सिडेंट जायना आख्यो फामिली काबार जाताय त्यो. कित्याक तेगेलें जिवीत वायटाचेर हा. सारको इजी आन्सर. ती कित्याक मेलीं तुमी म्हणनाकाय, ती बरी मनशां आहलीं, देवान तांकां स्वर्गार कोण सर्वींग करूं वेटर न्हय मग तांकां स्वर्गार वयलें म्हूण ना. हें तुमगेलें आसोल फोट. ती मेलें कित्याक तांगेली फामिली पातकां आहलोली. सोबे माजार सांगता, साप साप सांगता, चिकन आवट जायन सांगना, लोळू लिपोवन सगळें सांगतात. जीं पळय मेलें तीं तेंगेल्या पातकांचें फारीकपण तेणी संवसारांत दिलां आनीक मागीर तेंगेलें इफेर नात. हेम कोण, सासणाक भोण कोण. तर तुमच्या घराब्यांत कोण माय पाय शेमा शेपाय तोरी वायटान त्रासान भुरगीं मेलें जाल्यार तुमचें निसणटोन तुमचें तेजें वायट चड येवप आहा. तुमगेलें मरण तेजें पास्ट जावप आहा. तर दोळे उगडे कान उगडे मुगेलें आयकाय प्रिचींग.
आनी काय सोडून दियाय सगळें वायट पळय तुमी कितें जिवितान धरून दवरलां घास मारून दवरलां प्रॉपर्टी हें तें सगळें तुमी खावपा सोदताय तें आनीक तुमगेली पातकां आनीक दुसऱ्यांचे राग दुवेस हें सगळें बंद कोरयाय आयज सावन पवित्र जाय ना तुमचेर तुमगेली माय पाय शेमा शेपाय पळय मेलें तेज्या परस वायट तुमकां रावता आनीक बेगीन तुमगेलें मरण आनीक शेवट आनीक निसणटोन चोर येता तो फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनीक इबाड करूंक तुजे ओतम्याची ओतमो तुजो इबाड जाता इफेरनात तो स्वर्गार पावना सासणाच्या सासणाक ओतमो इबाड इंग्लिशीन आहा द थीफ कम्स टू स्टील किल अँड डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय इबाड म्हळ्यार डिस्ट्रॉय तुगेले ओतम्याचें निसणटोन काबार ना मोर निशान कांय ना तो आनी स्वर्गार पावना तर तुमगेले ही तर हिस्ट्री तरी आहा जाल्यार ती डेफिनेटली 100% वायटान पळय कोण मेलें बेगीन मेलें ती देवा बोले गेलो न्हय ती फेरना गेली तर तुमगेलें जिवीत तेज्या वायटान सोंपपाचें आहा तर तुमी जिवीत आयज सावन बदलयाय तुमगे पळय घरापारी घराब्याची हो पळय शिराप आहा हें पळय पेंसांव आहा तें तुमी हिंगसान बंद कोरयाय कातून ही इकाची वाल पळय तुमगेले गोराब्याचेर चडलोली आहा ती कातरून भायर उडयाय आनीक मुडा सावन उमटून भायर उडयाय जेजूच्या नांवान आनी आयज सावन तुमगेलो घोराबो पवित्र कोरयाय आनीक तुमी सगळीं बरें जिवीत आनंद भरीत खुशाल भरीत जिवीत सारून तुमगेले बायल भुरग्यांक तुमगेले पिळग्यो पळय येवपाच्यो आहाय तांकां सगल्यांक तुमी बरें जिवीत आनीक स्वर्गार वचपाचें जिवीत तांकां तुमी लावून दितलीं